सर म्हादयचे विषय घेतो म्हादय विशयी सरकारचो पयलींपासून स्टँड आसा पयलींच क्लियर केल्लें आसा की म्हादय विशयी खंयच समजोता तडजोड जावची ना. जे गोंयचे हिताचे जे आयज पर्यंत गोंया खातीर जे प्रोटेक्ट केला जो डिमांड केल्लो आसा तो डिमांड तसो आसतलो. थंय समजोता कसलोच ना हो सीएमान सुरवातीक सांगला. आनी जें कितें कन्फ्युजन बारीक जाल्लें आसा तें कन्फ्युजन सुद्दां क्लियर करून घेतलें अशें सीएमान सांगल्यार सगळो भरोसा आसा सीएमाचेर. आनी सीएमान क्लियर केल्लें आसा की हांगा तडजोड ना. आनी हांगा हेका लागून वेगळो हंगामा करपाचो किंवा वेगळो एडजमेंट मोशन हाडपाचें आनी हाची गरजच ना. एडजमेंट मोशन बी केन्ना हाडचें पडटा जेन्ना सरकार जर वेगळे दृश्टीन पळयता, सरकार जर जनतेचें आयकना, सरकार सीएम जर गोंयच्या हिताच्या आड वयता किंवा लोकांच्या एगेन्स्ट वयता जाल्यार कितें आडोप आसता. ते सीएमच स्वता म्हणटा की खंयच्याच पद्दतीन आमी हांगा तडजोड करची ना जाल्यार एडजमेंट मोशनाची लेटर बी दिला न्हू सर. ना. जें कितें कन्फ्युजन आहा तें क्लियर करून घेतलें अशें सीएमान पयलींच केल्लें आसा. आनी थंय आमकां फूल विश्वास आसा सीएमाचेर. सरकार ठाम आसा. सरकारान खंयच समझोता केल्ले ना, खंयच समझोता केल्लो ना. आनी खास करून हेजेर तडजोड जावची ना. जे म्हादय विशय कळसा बड्डोरा विशयी तडजोड जावची ना. स्टेटमेंट केला की आम्ही डेलिगेशन आमचे दिल्ली वचपाचें न्हू आहलें. वी डीड अ मिस्टेक और आय डीड अ मिस्टेक. वी शुड हॅव रिलायड ऑन सुप्रीम कोर्ट. आमचे एक स्टँड क्लियर आसा. स्टँड क्लियर आसा. एकच ठाम हे घेवपा जाय की हांगा हो विशय वेगळो हेजी न्ही की सरकार खंय लोकांचे एगेन्स्ट आसा, सरकार गोंयचे एगेन्स्ट आसा, गोंयची जनतेक वेगळी जाय आनी सरकाराक वेगळी जाय अशातली कांय ना. सरकार जे आसात, सीएम जे आमचे आसात ते लोकां बरोबर आसा. आनी हांगा खंयच्याच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे सीएमान क्लियर केल्ले आसा की हांगा तडजोड जावची ना. म्हादय विशय कॉम्प्रोमायज म्हणटा आमी करची ना. खंयच्याय लेवलार वचपाक पडल्यार चलता पूण आमी कॉम्प्रोमायज. कर्नाटकान ऑलरेडी म्हादय उदक डायवर्ट केल्ल्या. कर्नाटकान ऑलरेडी उदक डायवर्ट केलें अशें सगळें तुमच्या सरकाराचा सेंटराक तुमच्या सरकारान तरी इतलो टायम कित्याक लागता म्हादयचेर कितें कन्फ्युजन जाला तें क्लियर करून घेतलें सीएम क्लियर केल्लें आसा. क्लियर